Jeremiah chapter 5 verse 40 देखून सरेस पोरदळ बारसो देव अशें म्हणटा ती अशें उलयल्यान देखून हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडां उजो जायशी करतलो आनी ही म्हजी परजां लांकूड जायशी करतलो आनी उजो तांकां ग्रास दितलो. हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 17 तुमच्या वडिलां काळजया आनी तांचे उतार ऐका. तुमच्या आत्म्याचे तांणी लेख दिवंक आसा देखून तुमच्या विशयान ती केदाळय जागृत रावतात. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 9 भावा भयण्यानो एकामेकाचेर अपराध म्हणणी नाकात. मनशां जाल्यार तुमचीच जडती जातली. पळया नितीदार तुमच्या दरवट्यासरशी उबो आसा. प्रोवर्ब चॅप्टर 18 वर्स 21 मरण आनी जिवे जिबेचे अधीन आसा. ती मोगान वापरता ती तिचे फळ खावंक फावतात. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 हांव सुतो सर्गीत हांव देंवन आयलेलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनात जियेतलो. संवसारा जिवीत मेलच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेंच मास. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 सोर येता फकत चोरून जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन वोमतोच्या मापान ते मेळो म्हूण. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्यार कोणाचोच नाश जायना जावच्या बगार ताका सस्ती जिवीत मेळच्या. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारात धाडलो संवसार ती नीत करूंक न्हय बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्या. साम चॅप्टर 9 वर्स 18 कित्याक गरजेवंताक तो सस्नाक विसारना दुपळ्या धाकट्याचो बरवसो सदां काल व्यर्थ जावचो ना. फिलिपिन्स चॅप्टर 2 वर्स 5 तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जाव. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 सतत सोपवितत आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पावयतलो. तो आपलेच तेकी कांयच उलोवचो ना आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुड्यो घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. फिलिपिन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 सैमान तो देव तरी त्या समासनपणाक तो लाभदलो ना. फिलिपिन्स चॅप्टर 2 वर्स 7 बगार मनशासारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. फिलिपिन्स चॅप्टर 2 वर्स 8 मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतोकर मरणापर्यंत कुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. फिलिपिन्स चॅप्टर 2 वर्स 9 देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नावापरास वर्ते नाव ताका दिले. फिलिपिन्स चॅप्टर 2 वर्स 10 अशें ताणें कुशीवेली बागवा जाय म्हणून ह्या नावाक हर एक दिमी सर्गी संवसारी आनी पाताळी. Acts of Apostles chapter 4 verse 12 कित्याक आमकां सोडवून दिवंक सकतात असलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. Ephesians chapter 4 verse 27 सैतानाक तुमी इडे दिनाकात. Ephesians chapter 4 verse 28 येदोळ चोरी करतल्यार आतांपणी चोरी करचे सोडिसे आनी आपलेच हात जोडून वावर करिसे आनी आपल्या जोडीन गरजेवंतांत आसल्यांक तो कुमो करूंक पावतलो. Ephesians chapter 4 verse 29 पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. उपकाराक पडटा आनी सार्थक जाता ते उलोवणे मात्र उलया अशें आयकल्यांक ते बऱ्याक पडटले. Ephesians chapter 4 verse 30 देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मन तुमी दुखयनाकात. 2 Timothy chapter 2 verse 16 संवसारी वा पोकळ्या गजालींक कान दिनाका तसल्या उलोवण्यांनी वा गजाल्यांनी बरसल्ल्या थंय देवाची भिरांत पुर्ती नाश जाता. 2 Timothy chapter 2 verse 22 तुझ्या तरणाटपणाच्यो ओडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतल्या सवय नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानात जिवंक सादान चलय. 2 Timothy chapter 4 verse 5 पूण तुमी सर संगतींनी जागृत राव कष्टामध्ये सोंसणीकाय दाखय सुवार्ता गजोवंक वावूर तुझे मणियारपण चलय. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मकतेन करे पाजल्या दोन दरेच्या तालवारी प्रास चड कातरूंक सकतात असले प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिन्नां ते पारखीता.
Psalm chapter 68 verse 5. आपल्या पवित्र निवासांत असलेलो देव आणि तसो बापय आणि विधविसो सांभाळणार. James chapter 5 verse 15. बावरतान केल्ले हे मागणे पिडेसा बरे करतले आणि सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेली खंयची पातकां ती जावं ती बोगसातेली.